हाय ग्रेस फॅमिली, केशांय तुमी सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरो आहाय म्हूण. आनी आमी बी सगळीं चोय बरो आहाय, फीट एंड फायन. आनी चोय आज जाल्या हिंगा ओमान मॉर्निंग. आनी अनायरा गेलें स्कूल आनी एशली गेलो तेगे कामा आनी अलिया न्हिदोनू आहा आजून. सो आयज सोन अनायरागे एग्जाम स्टार्ट जाल्या. आयज तेगेली कंप्युटर एग्जाम बेजिक्स तेगेले. आनी सारकी मेन एग्जाम स्टार्ट तेगेल्यो संडे सोन. सो काल मातशें हांव तेगेलें ते कंप्युटर शिकोवपा मातशें बिजी उरलें आनी म्हाका व्लॉग एडीट करपा मेळ्ळो ना. आनी काल व्लॉगूय बी हांवें घालूं ना. ओके, सो टायमू मेळना म्हाका सारको अलिया बरी आनी सारको टायम मेळना. तें आतां दिसान दीस नोटी जायत आहा. हय, सारकें नोटी जालां. आनी येस, कालचे पयचे व्लॉगाचे आमगेले तुमी चोयला आसतलो हांव ब्लॉग घायलो तो आमी शिफ्ट जाताय तो. ओके, हावज हंटींग करपाचें. आनी आमी 2 सिलेक्ट केलें. एक आमी विला सिलेक्ट केला आनी एक आमी अपार्टमेंट फ्लॅट 3 BHK आनी जो विला आहा तो 4 BHK. डिसायड जालां आमगेलें हांव हूंय वचपा सोदताय तें. आनी तें हांव तुमकां एशली येयलें म्हणटरी सांगतलें. ओके, दोगांय मेळून आमी कितें डिसायड केलें तें. डिसिजन मातशें टफ आहलोलें अनायरा लागो. तें कित्या लागो तें हांव तुका मागीर सांगतलीं. ओके, अनायराक गेल्यो एग्जाम्स आनी शिफ्टींग म्हळ्यार सारको बोवाड आसतलो दोनूय. चोया ओके, डिसिजन कितें केलें तें हांव तुमकां इवनींग सांगतलें एशली येयलें म्हणटरी. आनी हांवें फर्स्ट टायम रील केला. ओके, केन्ना हांवें रील करूं ना, फर्स्ट टायम केला. आनी बाय नाव हो व्लॉग येश न्हू पयलो तो रील आवट जातलो. एंड आय होप की तुमकां तो मुगेलो फर्स्ट रील लायक जाला आसतो मू. ओके, लायक जाल जाल्यार कमेंटूय घालपा विसरो नाकाय. आनी तुमकां आमगेले विडियोज, आमगे व्लॉग्स, आमगे रील्स तुमकां लायक जाताय जाल्यार विसरो नाकाय आमकां सबस्क्रायब करपाक. ओके, जायत जां आमगेले विडियोज चोयताय, व्लॉग चोयताय बट सबस्क्रायब कोनाय. सो प्लीज सबस्क्रायब कोराय, सपोर्ट कोराय आमगे चॅनलाक. आनी इंस्टाग्रामाचेर तुम आहाय जाल्यार आमकां इंस्टाग्रामाचेर फॉलो कोराय. ओके, द गोवन ग्रेस फॅमिली. ओके, फॉलो कोराय आमकां आनी आमगे यूट्यूबाकूय बी सबस्क्रायब कोराय. ओके, सो इतलें म्हूण आतां वयता ओके मुगेलें कुकींग करपाक. आयज कांय ना, आयज बेजीक रायस, करी आनी फीश चोयता कितें आहा तें. आय थिंक प्रॉन्स आहाय. हय, काबार जाला स्टॉक. चोयता एशली हाडपा लायपा जो कित्याक आयज म्हाका भायर सरो मेळपा ना. अनायरागे आतां एग्जामी सारकें हें जालो आहा. कित्याक सडनली वोगताकू तेगे लेसन्स दिलें तेंकां कितुलीं. आनी 2 दीस एग्जामी आहाय म्हळ्यार पोर्शन सारकें बूच वयलां एकबाराक. सो तेका लागोन म्हाका चोड भायर सरपा नाका. सो एशलीकू हाडपा लायतलें ग्रोसरी मागीर कितें फीश बी. ओके, सो आयज हांव कोतोलें प्रॉन्स फ्राय कोतोलें आनी करी आनी रायस. ओके, सो चल हांव वयता आतां. अलिया उठोल जा म्हाका कांय करूं दिवपाना. सो तें उठोच न्हू पयलें बेगीन थोडें तरी कोन्न काडटा. ओके, सो आनी आमगे डिसिजन आमी कितें केलें तें तुमकां हांव मागीर इवनींग सांगतलें एशली येयलें म्हणटरी. सो स्टे ट्यून्ड, व्लॉग आख्खो चोयाय. ओके, चल मेळटा तुमकां, बाय. आनी हांव चोय कोतालें कोडी आयज सुंगटांची आनी भेंड्यांची. ओके, आनी म्हाका न्हू पयलीं ब्लॉग्सां जायत जाणांनी सांगिल्लें की करी रेसिपी दाखय म्हूण. सो हांवें चिंतिल्लें हांव कोता न्हू करी, सो तुमकां दाखोया म्हूण. हांवें घेयला चोय कोकोनट. हितू हांव घातां चोय जिरा. 1 कोकोनट घेयलें धाकटो. आनी हें चोय घातां टर्मरीक. जिरा हांवें 1 टेबल स्पून, टर्मरीक 1 टेबल स्पून आनी चोय कोरिएंडर सीड्स 1.5 अशें टेबल स्पून. आनी आतां हांव घातां हेचें गार्लीक एक 5 घेयल्या.
5 ते 6 अशे. ओके 5 घेयले. आनी आतां हांव घातां इचोय फुगोवन दवरलेली आमटाण. ओके तितून इल्लें उदक घायल्लें तें सगळें घायलां. आनी आतां हांव घातां हेचे चिलीज. हांवें घेयल्याय 4 चिलीज, कश्मीरी चिलीज. ओके तितून हांवें सीड्स क्लीन केले आनी ते घायल्या. तुमी चिलीज एक्स्ट्रा घालूं जाताय. ओके सो 7 देखू. म्हाका स्पायसी नाका आहलो अनेरा लागून ताका लागून इतलो घायली. आनी आतां हांव हेचो घातां उदक थोडेंशें. चड घायनाका ह्या थोडें घायलें नाजाल्यार तें मिक्सरांत मागीर भायर सोता ओके. सो आतां हांव ब्लेंड कोतां. आनी होचोय जाल म्हगेलें मसाला रेडी करीचो. आनी आतां हांव रेडी कोतां ऑनियन बी सगळें कट करून दाखयत तुमकां. सो ह्या हांडी आतां कोकोनट ऑयल घायला आनी तितून हांव घातां कढीपत्ता. हांव सगळें मुगेलें जेवणां कढीपत्ता घातांच. ओके तुमकां जाय जाल्यार स्किपूय करूं जाता तुमकां नाका जाल्यार बी. आनी आतां हांव घातलें हितून ऑनियन. हांव ऑनियन न्हू अशें करून उब कट कोतां. तुमकां जाय जाल्यार तो बारीकूय करूं जाता बट म्हाका अशें करून लायक जाता बरें. आतां हांव तो ऑनियन मिक्स कोतां. ओके आनी बरो मातशें ब्रावन जावपा दवरता. मातशें सॉफ्ट जाल म्हणटकीर तितून हांव तो करी पेस्ट केलेलो न्हू मसाला रेडी तो घातलें. आनी होचोय ऑनियन बरो भाजलो. चडूय ब्रावन करून हांव बस इतलें कोतां. ओके सो आतां घालया तो पेस्ट. होचोय घातां हांव थोडी मसाला. आनी हेचोय तो थोडो मसाला लागलो तो तितून उदक घायला आनी तें घायलें सगळो मसाला. सो बरें मिक्स कोतां हांव. बरो जाला सारको मसाला आनी कलरूय बरो ऑरेंज कलर येयला. तुमकां न्हू आनी बरो अशें करून कलर जाय सारको ऑरेंज कलर जाल्यार आनी देखून चिली एड केल्या न्हू बरो कलर येता. ओके हांवें लेस चिली घायल्ल्यो ताका लागून आमगे लायक अशें करून आसतालो तो ऑरेंजीश. ओके लायट ऑरेंजीश असो. ओके आतां हेचोय बॉन कोतां करी आनी मातशें उगोत दवरतां बरें कूक जावपा बरो हरकत येवं पासून. आनी हेचोय जाली करी बरो हरकत येयला. आनी आतां हितून घातलें प्रॉन्स आनी भेंडे. ओके हांवें कट करून दवरले. हिचोय सुंगटां क्लीन करून मीठ लायन दवरलो तें हांव घातां हिचोय कोडे. आनी आतां हांव घातां हेचो भेंडे कट केलो ते. आतां बरें मिक्स कोतां. आनी आतां हांव घातलें हितून भिंडा सोलां हेचोय हांव एक 4 घातां 4-5 अशीं. तुमकां जाय जाल्यार न्हू हितून ते मँगो ड्राय मँगो आसताय ते आंब्या सोलां तीं घालूं जाताय. तेजेरूय बरीं जाताय. इधर ड्राय ना जाल्यार तोरां बरीं तोर कातून तोरां शिऱ्यो न्हू तितून कुडीन घाल जाल्यार आनी इतली बरी जाता. आनी आतां हांव घातेचोय सॉल्ट. ओके हांवें चॅक करून घातां. तुमी बी चॅक करून घाले बिकॉज सुंगटां बी ऑलरेडी लायलो आहलोलें न्हू सॉल्टू ताका लागून. सो चॅक कोराय सॉल्ट आनी मागीर घालय. आनी आतां हांव तें बॉन कोतां करी आनी थोडोसो उगोत शिजोवन दवरतां. यू नो ते प्रॉन्स आनी भेंडे घाले ते कूक जावपा जाय न्हू ताका लागून. आनी हेचोय मातशें वगतान हांवें ओपन करून चोयली करी. ओके जाल जाल्यार हेचोय आनी दिसोत तेश म्हाका जाल मोती आतां. ओके हेचोय भेंडे आनी प्रॉन्सूय बी बरीं कूक जाले अशीं. हेचोय बरी जालचोय.
आनी आतां न्हू हांव मातशें आनी तीक जावपा ती शिकून ओपन दवरतलें 1-2 ते 3 मिनट अशें. आनी चोय 2-3 मिनटांनी अशें हांवें चोयली जाली शी कोडी बरी तीक जाल्या ग्रेवी आनी बरो वास येता कोडये सारको. चोय प्रॉन्स आनी भेंडे आनी तितून भिंडा सोलें घायल्ली सो बरी आंबट आंबट जाल आसतली चोय बरी. सो ट्राय करूया मुगे रेसिपी. ओके, जायत जाणांन मागलो मोकोडे सो आयज टायम मेळ्ळा तेका लागून हांवें म्हणलें करुया दाखोवया. आनी चोय फ्राय कोता हांव प्रॉन्स सिंपल घालतलो लायक मसाला घायला सगळें घायलें आनी चोय फ्राय कोता. चोयलें आनी दीदी येयलें. अरे केस गेलें स्कूल? बेस्ट गेले. चल गो दीदी गो दीदी. तू कैसे है? उद्या बिताले? इंगे. आ तू सांगलो उठ मुझे किती उठलो ना? न्या. ते उठोन सोदता गो तुका. अबा एग्जाम केश गेली? बेस्ट गेली. कंप्यूटर एग्जाम बेस्ट गेली. इजी आलो? इजी आलो. की ताके केस बी पिसोड हे बरे गेले. हेटाली? ग्राउंड गेलो. आज ग्राउंड गेली आनी क्वेश्चन्स बी कशे इजी येयले सगळे? इजी येयले. आमी शिकलो ते सगळे. मामा ते आयज हांव बेटल कफ खेळटा कितें उठाय गो ताका? कित रे? कितें गो तो कफ आसा चोय गो येलो कलराचो आनी बॅट आसा ते माथायचे. ओके. शटल कफ. शटल. ओय ते हेटा. Very good. सेकंड लास्टाक आलोले पिरियड सेकंड लास्ट. लेटू तेका लागो के साके चले तिगे. सर्क्युलेटरी सिस्टम. ओके ते सगळे सोड एग्जाम बर गेल मरे. एग्जाम. आज सोमती केदो तुगेली नेक्स्ट मंडे? संडे. संडे एग्जाम. आणि मंडे सोमते हिंदी होय. चल ते आत फ्रेश जाय. चल गो फ्रेश जा आता. ओके मागीर जेवण घाता. चल तोंड बी धुय. चल. आनी चोय अनायरागे प्लेट रेडी कोता. अनायरा येयलें स्कूल सो फ्रेश बी जालें आनी चोय रायस घायला करी घाता. अनायरा भेंडे लायक अरे आनू. आयज बरी भेंड्यांची आनी सुंगटां कोळी केलें. आनी चोय अनायरागे प्लेट रेडी केली. रायस आनी चोय सुंगटां आनी भेंड्या कोडी आनी प्रॉन्स हांवें फ्राय केल्ले चोय रवाले. सो आतां अनायरा जेवपा येयलें न्हू रे? ओय जेवपा येयला. सारकी क्लासान टायर्ड जायन येत ते. चल जे आतां. ओके. मामा आय आज झाडान म्हाका डोसा दिलोलो. आवय आयज दाडान डोसा केल्लो. ओय पोडा ते कितें? पोडी. ओय पोडी. आनी चटणी केसो केल्ली? चटणी टोमॅटो आणि ऑनियन. वाव केस जाल्ली? बेस्ट दाडान एक्स्ट्रा घाल म्हाका. एक डोसा सर थोडीशी इतलीच. बट मामा फोटो खावपा दिसो मुगो. कितू बेस्ट केला. ओके चल आजी चल. भेंडे. आलू तू जाणा तू त्या प्रिटी लिटल बेबी सॉंग म्हणचंय? ओय दीदी बारा म्हणचंय येस ऐक रे सगळ्या लायक जाला आलू तुगे सॉंग. Say thank you everyone. Thank you everyone. Say love you. Love you. So तू कित कोत्या त्या सायकल घेवन खेळटा ते दाडान सायकल हाडल्या न्हू रे. आनी आनू तुम ते सॉंग म्हणचोय तुवें आनी अलियान प्रिटी लिटल बेबी आवय सगळ्या लायक जाला. सगळ्यांक थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. कित कोता? कित कोता सांग. आनी चोय हांव मेळटा तुमकां इवनींग आनी आतां येयला एशली कामासो आनी हांव तेका चोय कॉफी कोतालें तेका एशली आनी म्हाका. ओके सो चल कॉफी करुया तेका.
चलया आतां ऍशली कितें कोत्ता चोया आनी हांव चोय ऍशली कितें कोत्ता रे काय न्हू व्हिडिओ चोयता काय न्हू बरो मा थँक्यू हाय एवरीवन हाय एवरीवन सो इथं आमी येयली ऑटो चोयला आसता ऍशली सारको टायर्ड जाला आसलो ते कॉफी दिली तो फ्रेश जालो हय आनी आतां आमी चोयली ओडो एनर्जी आसोना सारकी सकाळ उठलोलो न्हू सकाळ उठलोलो सो कामाक गेल्लो येत म्हळ्यार टायर्ड जालो सारको सारकी एनर्जी आसोना आज ऑलरेडी 6 कप कॉफी जाले मुगेले ओके सो तुमी लास्ट ब्लॉग चोयलो आसता आमगेलो की आमी मूव जाताय आनी आमी हावस हंटींग कोताली सो 2 सिलेक्ट केलो आमी ऍशलीन चोवपाक गेलोलो विला एक विला चोवपाक गेल्ली आमी 4 बेडरूम आहली आनी प्लस 1 मेड रूम आहलो ओके बट ती लोकेशन न्हू मातशें पयस आहा आनी एक्चुली कांय ना सायडीच्या दोंगोरो आहा आनी तो शॉर्टकट रस्तो आहा चोय तोय बरो आसोना लायक यू नो रफ एस आहलो आनी मातशें हेंच न्हू रे तें चोवपाक हय गेलो मातशें लोनली अशी प्लेस अशी म्हळ्यार सेक्युरिटी आहा बट स्टील सुपर मार्केट एक्सेस ना कांय ना बट एक्चुली विला इतुली बरी आहली विला बरो आहा स्पेशियस स्पेशियस आनी लग्जरी सारकी आनी किचनूय बरें आहलें अनायरा लायक जाल्लो सारको तो अनायरा सारके मामा ती बेस्ट हा थिंग एक्चुली सायडी कांय ना आख्खी गेटेड कॉम्प्लेक्स ते आनी म्हळ्यार बरें आहलें बार्बिक्यू एरिया आहा वॉकिंग एरिया आहा भुरग्यांक खेळपा आहा पार्किंग आहा देरा मुखार बट स्टील यू नो तें कन्विन्सींग जावना आमकां ओके सगळें बरें आहलें बट कन्विन्सींग आसोना लायक यू नो एक्सेसिबिलिटी लायक यू नो हांव आसना न्हू हांव कामां आसता सो ती एकली आसताय सो एटलिस्ट कितें जाय जाल्यार सुपर मार्केट एक्सेस सो कितें आसपा जाय न्हू मेळटा जाल्यार खूब म्हळ्यार कांय आसोना सो इंकीच जालो हा म्हाका आतां आमी फ्लॅटार रावताय ते अपार्टमेंटा यू नो लायक केन्ना कितें जाय जाल्यार सकयल सुपर मार्केट आहा तेंकां ऍशली फोन मारून सांगता ते घेवन येताय And 24 hours. या 24 hours केन्ना तुका जाय ते हाडून दिताय तुका उदो देखून यू नो केन्ना हिंग हें ना फिल्टर्ड हें ना आमकां कितें म्हणल्यार आरो ना हिंगा हिंग ना सो ते बॉटल हाडपा पडटाय सो केन्ना उदो बी काबार जालें झुपको येता सो लायक थिंग तेसो ना सो लायक मुगे मेन मुट्टे तें ओके सो आतां आमी सगळें चिंतिलें सगळें डिस्कस केलें एंड फायनली आमी लायक सेटल जाले मुट्टे खूंय वचपा रे ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 कोण कमेंटूय मारलेलो लायक ऑप्शन 2 इज बेटर मो ओके सो या म्हाका दिसता आमी हेच अपार्टमेंटा रावन लायक हेच बिल्डिंगा रावन दुसरें फ्लॅट चोवपा तेंय बरें आहा 3 BHK आहा तें व्हडलें आहा तें व्हडलें आहा स्पेशियस डायनींग बी आहा आनी किचनूय व्हडलें आहा आनी भुरग्यांकूय ती एन्जॉय कोतली भुरगीं हिंग न्हू तुमी चोयला आसता आमगे किचनाकू आहा धाकटेंशें टेबल डायनींग हिंग डायनींग प्लेस ना सो तें एक मातशें हिंग हें जातालें बिकॉज 2 BHK न्हू हें ल्हान आहा आनी भुरग्यांक खेळपा प्रॉब्लम सारकें प्लेस ना तेका लागोन म्हणचे भुरग्यां लागोन मेन आहलें आमगेलें या हिंग मातशें कंजेस्टेड आहा न्हू कंजेस्टेड तेका लागोन सो ऑप्शन 2 सिलेक्ट केला आमी आनी आमी बेगीन मूव जावपा हाय या आनी ऑन टॉप अनायरागे एग्जाम स्टार्ट जाताय संडे सो मातशें हें जाता लायक कितकोन शिफ्टींग जातलें सो आनी हें चोय हाय फ्रेंड्स अली आयलो आमगेलें हाय फ्रेंड्स से हाय तेक न्हीदपणाय तें हेडोकूय सुद्दां तेका मामा डॅडा जाय ना रे हय ते रावना तेगे दीदी बरी दीदी सोदायता रे ओय दीदी बरो मार घायल तेणें आज आयज बरो मार पडला दीदी कोण उडयलो तुका कोण उडयलो तुका जगनोश मुळो जगनोश मुळो तूं बोले ओके बोले दीदी नायश न्हू तुगेलें हय नायश दीदी न्हू रे लाभ कोत्तो न्हू दीदीकू आवय कितू लाभ कोता जीव हा कितू कोता कितू लाभ कोता रे तूं दीदीकू जायते कोता ओके सो आम आतां पोतून येताय टॉपिकाचेर आम उलयतालीं कितें रे
फ्लॅटाचे ओके मुवमेंट मूव करपाक करपाचें फ्रेड न्हू एश करून स्विमींग पूल कोटाय आनी स्विमींग पूल कोतोली दादा म्हाका हे कोटाय एश करून स्विमींग पूल ओके ओके आनी गोश घेताय आनी गोश ओके हें उलोवपा दिपाना आमकां आयज सो आनी गोश घेताय गोश ओके सो बेसिकली शिफ्टिंग जातलें नेक्स्ट वीक होपफुली ओके आनी बाय फर्स्ट म्हळ्यार आमी Shift शिफ्ट जातले. जावपा जाय ओके आमगे न्यू अपार्टमेंटा एनी हाव या सो बेसिकली पेंटींग चलता सद्या आनी एक पाट मागीर पेंटींग बी जाल म्हणटरी आमी स्लोली करून मूव करपा लागतली ओके सगलें आहा तितलें आनी आमगे फ्लॅट गेलें ऑलरेडी हय आमगे बूक जालें ऑलरेडी आनी कोण आनी कोणें येताय केला हय सो आम थिंगो येतली हिंग आनी कोण येतली हय सो आय एम एक्सायटेड आहाय आमगे न्यू अपार्टमेंटा वचपा या वेरी वेरी एक्सायटेड नो लेया तें खेळो मेळटलो सुवात अरे आनी एक्चुअली आमकां मागीर वेनशाकूय रूमूय आहा एडिटींग ओ करपाक एडिट करपा मेन सारकें सो एक रूम आख्खो तोच आमकां एडिटींग करपाकूच हय हय सो तेका मातशें बऱ्या पडटा सगलें सो येस बेग बेगीन आतां पॅकींग स्टार्ट करूं जाय आमगे रूप आनी सगलें यू नो पॅक करपा जाय तितू अनायरागे एग्जाम हांव नको कितको जाता तें एशली जातलें सो या ओके दाखयता तुमकां आमी सगलें लायक सांगतलीं आमी केदो शिफ्ट जाताय आनी कितें तें सगलें आनी आमी रील गायला तुमी चोयला आसतलो ऑलरेडी येयला तो रील ओके सांगाय आमकां ओके कमेंटां केस चलता आमगे रील तुमकां लायक जाला कितें तें फर्स्ट टायम केलें रील बरें जालें रे रिलू ओके सो आमी मेळटाय तुमकां आतां नेक्स्ट व्लॉगा आनी नेक्स्ट अपडेट बेगीनूच दितली आमी आमगेले लायक यू नो सगळें पॅकींग एंड एवरीथींग शिफ्टींग बी तें आमी सांगतली तुमकां नेक्स्ट व्लॉगाक हय ओके चल एंड करुया मरे आतां व्लॉग मोगासू फ्रेंड्स चल चल. आतां मो व्लॉग एम कोटाय मेळची तुमकां शोगा अंटील देन मोगासू आनी विसरो नाकाय आमगे चॅनल क्या कोयाय सबस्क्राईब कराय बाय बाय फ्रेंड्स मोगासू मोगासू बाय बाय